Lagi, tiro. Nossa.
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर 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 भगवंता बळवंता या भगवंता मरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर देवा या भगवंता बळवंता या भगवंता मरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर देवा या भगवंता बळवंता कर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर भगवंता बळवंता हे भगवंता मरा हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता बळवंता हे भगवंता मरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर जगतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तीच्या परिपूर्ण आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर 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 बळवंता या भगवंता मरा भगवंता देवा या भगवंता बळवंता या भगवंता मरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर हे भगवंता देवा या भगवंता बळवंता या भगवंता मरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर हक्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या हक्काच्या परिपूर्ण सोन आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर 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 आणि सगळ्या संसाराची कापत कर देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मरा Sejak besar kami cakap
पिताच्या पवित्र सत्मता देवा आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र नाव तुझे राजन करे तुझी खुशी सर्गात असतात तसे सुखसरात प्रिय पेनबद्दे समजे संगता श्री आमचे तू संध्याकाळी तुझे भेटावले खुशीचे बरे पेनबद्दे समजे संगता श्री आमचे तू संध्याकाळी तुझे भेटावले खुशीचे समान प्रिय पेनबद्दे समजे संगता श्री आमचे तू संध्याकाळी तुझे भेटावले Bapak kami petaka ni pawitras Sesnaja Bapak hang suka beda tahu terjadi muka jabut asyam jasumi ada seorang dari Kristus cikuda di ragatat moni diupo Jitu jagatin Krista jaba syamari pan 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 Ye bagaimana dewa ye bagaimana Ye bagaimana dewa ye bagaimana ye bagaimana malam jaya berjalan suara cekap lupa Ye bagaimana dewa ye bagaimana berota ye bagaimana malam jaya sebelah suara cekap lupa Sesnaja Bapak suka beda terjadi muka jabut asyam jasumi ada seorang dari Kristus cikuda di ragatat moni diupo Jitu jagatin Krista jaba syamari pan 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 Ye bagaimana dewa ye bagaimana berota ye bagaimana malam jaya sebelah suara cekap Ye bagaimana dewa ye bagaimana berota ye bagaimana malam jaya sebelah suara cekap Ye bagaimana dewa ye bagaimana berota ye bagaimana malam jaya sebelah suara cekap Sesnaja Bapak minta jadi bagaimana jabut asyam jasumi Kristus cikuda di ragatat moni Jadi sebelah suara jabat kerja perikulan besar Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah suara jika berker Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah suara jika berker Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah suara jika berker Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah suara jika berker Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah suara jika berker Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah suara jika berker Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah suara jika berker Jagatin Krista jaba syamari pan Amjani sebelah
संसाराची कापूर कर आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर भगवंता देवा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वे स्पोर्ट तुमचे सभा आसूं मोगाळ भाव भयणीनो देवादीन आमचो बाबू नवीन मस्करेनस हाका ह्या कुटुंबाक हांव अंतीम आदेवस मागोवंक आमचो गौरव पाठोवंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या कोणेंच चिंतिनातले म्हणल्या बरी प्रत्येक तरान आपल्या पत्नीक आपल्या भुरग्याक कुटुंबाच्या सद्याक आनी आमाचो मेस्तांक सांडून तो केला अशें कित्याक आमच्या कुटुंबान घडलें म्हणल्यार सवाल येता तरी ह्या संदर्भार देवाची येवजण देवाची खुशी आमी समजून त्या प्रमाणे देवाच्या कुशे कल्तिमान घालचें भोवसर गरजेचें कित्याक देव मनशां विशांक बरें चिंता
आमच्या विशांत बरी योजना तो घालता आनी जे कितें ताका जाय जे ताच्या प्रमाणे तो आमकां चलयता. आज प्रत्येक तरान ह्या संदर्भार आमच्या बाबाच्या मरणा वेळार देवाची खुशी कितें आसा तें आमी वळखून घेवया. त्या कुशेक आमी खालती मान घालया. आमचे जिवीत ताच्याच कुशेक आमी ओपून दिवया आनी प्रत्येक तरान आमच्या बाबा पासून आमी मागया. सर्गींच्या पैनार ताणें आराम केला. सर्गींचे पैन ताणें आराम केला. देवाक मेळोवंक आमच्या फुडें तो गेला आनी खंडीत जावन आमकां दूख भोगता तरी सोम्यानच आमकां दिल्ली ती अमर जिविताची बसावणी म्हणजे आमी हर एक आनी एक दीस देवा संगी जियोंक आसा. हे सत वळखून घेवच्याक आज आमी तयार जावया. प्रत्येक तरान आमच्या बाबाक तसो आत्मो देवाक आमी भेटयत आसतना देव ताचेर काकुळतीची नदर घालून दी. ताच्या जिवितांत कितेंय उणेंपण आसलें तर खंयच्याय फाटकाचें उरलां तर तें तो बोगसून दी आनी सर्गीच्या राजाच्या पैनांत ताका सांगत दिवन एक दीस त्याच देवा बापाच्या मुखार वळपाचे भाग ताका फावो करचें म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पुदवेदर आनी सस्नाचे देवा आमी तुका सरपटून प्रार्थिता. तुझ्या साकरा नवीन मस्करा सत मो ह्या संवसारांत तुजे सची येवंक तुवें फरमायलें. ताका उजवाड असो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरोवन वचो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्रामाक आनी ताच्या संततीक बसयल्ल्या बागे प्रकाशांत तो आसो. ताच्या आत्म्याक कसलेंच नस जायना जावं. बगार वरतो तो पुनर्जीवनपणाचो इनाम दिवचो दीस तूं देतना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. ताच्या अपराध आनी पातकां बोगूस आनी तो तुजे सगळें अमर जिवीत आनी सस्नाचें राज जोडूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं ताचे पतीन भुरगो तशेंच कुटुंबाची मोगाची दुखे सगळ्यांत आमच्या उतरा वरवीं ताका बुजोवंक साथ दी. पूण आमकां आसा आमचो देव आमचो रचणार आनी ताचो पूण जेजू क्रिस्त त्या परगडचिनी वेळार दुखांत आयिल्ल्या सगळ्यांक ताणें बुजयलें. ताची दुखां ताणें पुसून काडलीं आनी त्याच आमच्या सोम्या लागीं त्याच आमच्या देवा लागीं कश्टांत आसच्या दुखांनी आसच्या ह्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक रुजवण फावो जावं दी म्हणून दुखेच कुटुंबा पासून आतां आमी मागया. प्रार्थुया. काकुळतीच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुखान सुस्कारतल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दीस घाल म्हण आमी कालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पातावन तुज्या मुखामणाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशी दावशी कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली स दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या बाबा कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात सस्नाचो विशय सस्नाचो विशय संजेच्या 4 वरांच्या मिसा सगळें आमच्या बाबाच्या मरणाची रीत आमी मुंदरून व्हरतल्या आनी त्या देखून 4 वरांच्या मिसा खातीर जावन ताच्या आत्म्याक मागोवंक दुखेस कुटुंबा तर्फे हांव विनंती करता.
34 एक जाऊन जमल्या आम्ही घरात देवाच्या उडोवाय रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बे आयल्या आम्ही जेवणा सोमयाच्या सोमया जेजू ते एक मोठ्या बांधान मोगाच्या सोमयाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो सुम्याच्या ह्या बागी दिसा एक कुटाम जावन ह्या एवकारिस्ताक मेजाभोवती हजर जाल्या आयची देवस्तुती आमच्या उतरां तशें करण्यानी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करूंक उलो दिता तर ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावची आमी आमच्या उतरां करण्यानी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय अशी कृपा मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्याच्या जिवानपणाचो बागी दीस आमी संभ्रमत आसतना ह्याच जिवानपणांत वांटेली जावच्याक आमकां सोमेस्तांक सांडून सर्गीच्या वाटेक भायर सरून गेला देवादीन आमचो बाबू नवीन मास्करेनस. आज तसो आत्मो देवाच्या हाती आमी भेटून दिवया. ह्या सर्गीच्या वाटेच्या पैणार देव ताका आदार दिवन दी आनी ताच्या मुखांत्र ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक जाय जाल्ली बुजवण तोच सर्गीचो बाप फावो करून दी म्हणून आमी सोमेस्त ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदान फावो ते प्रेमांत घेवच्याक आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. हांव पातकी सर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमजो अपराध होमजो बोड अपराध ह्या पासून बगे सुदांच अवकार मुळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. महिमा देवा
आमी तुका निर्वासता तुझ्या घर वैभवापासून आमी तुका वाकरता सुया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोफिया देवा देवाचे शिळगे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुझ्या मांडवली परमणे सोलून तुझी शांती आमकां फावो जावं आनी तुझ्या पवित्र सभेक सोवेस्तकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी देवा आमच्या बापा तुझ्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुलतीचो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समधीर नवीन मस्करेनस आमच्या भावाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायतां तर या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका सोडून तुझ्या विसल्यांच्या सांगाती ससनाच्या सुखांत वांटू दी आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुडयात्म्या सयत ताका रूप भोगूंक पावय आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू दे तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनान आमेन. पयलें वाचप एकलेचे उलोवणे पारकिल्ले करीत ताची होगडीक उचारी नाका. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप हालायिल्ले चाळणींत कचरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो चुकी दिसून येतात. कुंभाराच्या आयदान बट्टेन घालून पारकितात तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यांत जाता. फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोन येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताची वाकोवणी करिनाका कित्याक ही सहर एकल्याची परिक्षा. देवाचें उतर हे श्लोक सर्वेस्परा तुका दिन वसूंक फावो सरेस्परा तुका दिन वसूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिन वसूंक तुज्या नांवाची कीर्त गाजोवंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीची तुजी विश्वासपण वर्णूंक फावो. मोहन देवा सरेस्परा तुका दिन वसूंक फावो. नितीवंत काजरा बाणा बरी वाडटलो लेबनानाच्या देवदार रुखा भाशेन वयर चडटलो. श्लोक सरेस्परा तुका दिन वसूंक फावो. सरेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणांत वाडटले. प्रायस्त तरी फळ दितले सरान बरोवन पाचवें जावन उरतले. सरेस्पर नितीवंत म्हूण पासारतले तो एकलोच म्हजें खडाप ताचे थंय ना कापड. श्लोक सरेस्परा तुका दिन वसूंक फावो.
पावलून कोरीतगारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणींनो, हे विशीं कुडीन अविनाशपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळून सोडले. ये मरणा, खंय आसा तुजे जैत? ये मरणा, खंय आसा तुजे कूस? पाताकच मरणाचे कूस आनी नियमशास्त्रच पातकाचे बळ. पूण आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गा स्तुती. देखून भावानो, थीर रावा, दंडाळ नाकात. सरकळी सम्याच्या कामाक लबदोन रावा. सम्या थंय रावन तुमी काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतर हे उद्गार. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. मळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारांत तुमी परजळतेल्यात. जिवी दिता ते उतर तुमी उबारून धरतेल्यात. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो, एका कोरड्यान आनी एका कोड्याक वाट वर येतवे, ते दोगी कणयेंत पडचे नांतवे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांतलें आसलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आसलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीची आंजुरां काडूंक मेळनात वा सराट्याचो दाखो खुंटोवंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ सारिताबाय, ताच्या दुखेस्त देवादीन जाल्ल्या नावीन हाच्या दुखेस्त कुटुंबाच्यानो ओट्टांत फुलोवन येवच्या सोबीत फुलाक ताची वेळगडी संपतना ताणें त्या फुलान भावूंक सासा. जरीत वाळे वळोवन मुखार येवच्या न्हंयक मुखार समतस दर्याच्या मेळींत मेळोंक आसा. पावसाक किर्लोन सोबीत रंगाळ जावच्या तणाक सुर्याची धरती पडटस भावोन करपन वचूंक आसा. आनी अशेंच मनशाची जिणी हेच बरी. आवयच्या गर्भांत जल्मल्ल्या ल्हानशा त्या भुरग्याक व्हड जातास एक दीस मरण पावूंक आसा. पूण ही मरणाची घडी हर एकल्याकी एक दुखाची आनी वेगळाचाराची घडी. मरणाची घडी जावंक पावता आमकां सर्व ह्या संवसारांत विधेय मागची. मरणाची घडी जावन आसा दुखाच्या कोणांत बुडोवन आसची. पूण जनन आनी मरणा मदें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवान आमकां एक वर्तें देणें जावन दिल्लें आसा आनी तें जावन आसा जिवीत. आनी हें जिवीत आमी कशें जियोंक जाय म्हणून
आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. आर्थर ॲश अमेरिकाचो फामाद टेनिस खेळगडी. ताचे खेळाक ताणें विधेय मागलेल्या उपरांत तो मारेकार HIV पिडेक वळख जालो आनी अशें थोड्या तेंपा आदीं ताच्या काळजागाता पिडेक तो वळख जाल्ल्या वेळार रक्ताच्या त्या दुसऱ्या रक्तान ताका दिल्ले वरवीं थंयसर HIV पिडा ताका आयलेली आनी ह्या मारेकार पिडेंत तो कश्टोवन आसलो. संवसाराचो जायतो लोक ताच्या दुखांत ताका बुजवण दिताले आनी जायतो लोक ताका बुजवणीची उतरां उसारना. आर्थर ॲश, तुका कित्याक अशें जालें? सगळ्या संवसारांत तुवें बरें नांव हाडूंक फावो जाल्लो तूं, आज तुका कित्याक अशें जावंक पावलें? म्हणली दुखाची कागदां ताका जायते फावटी त्या बेड्डार ताका वाचूंक मेळटालीं आनी ह्या वेळार ह्या सर्व कागदांक जापी जावन पाटी एक जाप ताणें बरयली. म्हज्या फाटल्या वर्सांत जायतो गौरव म्हाका मेळ्ळो, जायतीं इनामां हांवें जोडलीं, जायतें बरें नांव म्हाका मेळ्ळें. त्या दळा म्हज्या देवाक हांवें विचारूं ना, देवा कित्याक म्हाका हो गौरव, देवा कित्याक म्हाका हें बरें नांव, देवा कित्याक म्हाका हें बरें इनाम तुवें फावो केलें. पूण आतां ह्या कश्टांच्या वेळार त्याच धन्या देवाक हांवें पाटीं कशें तरी सवाल घालूंक साध्य, देवा कित्याक म्हाका ही पिडा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मनशाच्या भितर कितें आसा तें ताच्या उतरान आनी ताच्या करण्यांनीच कळीत जाता. आनी हें जावन आसा जिविताची व्हडी एक परिक्षा. जर आमच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत हर एकल्या मनशाक ताच्या जिविताची एक परिक्षा जावन आसा आनी ती जावन आसा जिवीत म्हणली परिक्षा. जर हे आमच्या जिविताच्या परिक्षेंत आमचे उलोवणें आनी आमची करणी बरीच आसा, जर आमचें उलोवणें पेल्याक बरें जावंक पावता, पेल्याक मोगाचें जावंक पावता, पेल्यांक बुजवण दिवंक जावचें पावता, ह्या पेल्यांच्या गरजांक कुमोग जावचें पावता, तर खंडीत जावन आमच्या उलोवण्याक एक नीज खरो अर्थ आसतलो. आज आमच्या समाजांत जायतो लोक समाज बांदचे म्हूण सांगून समाज देसवड करची उतरां उलोवन जायतो लोक पेल्यांक काळोखाच्या वाटेंत देसवड करची उतरां आमकां जायते फावटी आयकूंक मेळटा आसतना सोमयाचे खरें पाटलावदारी जावन आसच्या हांवें आनी तुमी सोमयान दिल्लें हें देणें उलोवचें एक देणें पेल्याक बुजवण दिवचें म्हणून सांगूंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. आनी हेंच संदेश आयचे पयले वसाप सिराकाचे ग्रंथ आमकां कळीत करता. आमच्या उतरां वरवीं आमी पेल्याची जडती हाडूंक नजो, बगार आमच्या उतरां वरवीं आमी पेल्याक बरेंपण हाडूंक सदांच आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी होच संदेश मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सिराकाचे ग्रंथ आमकां हर एकल्याक कळीत करता. जशें एक बरें उतर मनशाच्या जिविताक बरेंपण हाडूंक पावता जाल्यार बरी करणी मनशाच्या जिवितांत चड मोलादीक जावंक पावता म्हणलो संदेश आयची शुभ वार्ता आमकां कळीत करता. आयच्या शुभ वार्तेंत सुमी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता की बऱ्यो मनशाची कोटीं करणी जर एक कुर्डो मनीस आनी एका कुड्या मनशाक खंडीत जावन बरी वाट दिवंक शकना, बगार तो वाट दाखयतना ते दोगी कणयेंत वचून पडटात. ह्या उतरांचो अर्थ कितें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो? जर हांव म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत खोटेपण आदारन पाड करणी करन जियेता जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या पेल्याक, म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या भाव भयणीक खंडीत जावन बरी देख दिवंक हांव शकना. जर एका बुकाची जाणवाई ताच्या पयल्या पानांत वा दुसऱ्या पानांत आटापून आसना, बगार ती जाणवाई सगळ्या बुकांत शिंपडोवन आसा, तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जर मनशाचें जिवीत ताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी मात्र लागू जायना, बगार ताच्या सगळ्या जिवितांत बरेंपणाच्या म्हणल्या त्या गुणांत आटापून आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पेल्यांक बरें वाट दाखयल्या शिवाय, पेल्यांक बरें उलयल्या शिवाय आमी खंडीत जावन बरीं जावंक शकना. जर तर म्हजें तावन बरें उतर पेल्याक जियोंक शकता, म्हजी बरी करणी पेल्याक आदर्श जावंक पावता जाल्यार क्रिस्तांव जावन जियेल्ली म्हजी जिणी एक सार्थक जातली. जेजून ताच्या दिसपट्ट्या जिवितांत लोकांक बरी शिकोवण दिली, लोकांक बरी करणी करूंक एक आदर्श व्यक्ती जालो. न्ही बगार ताणें शिकोवण दिली,
बगार ताच्या जिवितांत पयलें ताणें पाळलें आनी उपरांत तें ताणें ताच्या शिसांक आनी लोकांक पाळोवंक आज्ञा दिली. तर क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन आसच्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिविता मुखांत्र बरें उतर उलोवन बरी करणी करन क्रिस्ताक बरी साक्ष दिवंक सदांच आमी प्रयत्न करया. आमचो भाऊ नवीन मस्करेनास कालच्या दिसा ताच्या जिविताची परीक्षा संपवून सर्गी बापाच्या घरा थंयसर तो गेला. ताच्या ल्हान प्रायेरच जिविताच्या त्या परीक्षेंत तो उत्तीर्ण जाला म्हणच्याक साक्ष मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांगासर जमलेली तुमी सर्वां जावन आसात. ताच्या सगळ्या जिवितांत क्रिस्ताक ताणें वेग मारून क्रिस्ताच्या भावार्थान तो जियेवन आपल्या कुटुंबांत आपल्या पतीन एक बरो पती जावन आपल्या भुरग्याक बरो बापूय जावन फेरगजेंत एक बरो क्रिस्तांव जावन समाजेंत बरी क्रिस्तांवजीनी जियेवन खंडीत जावन आपल्या उतरांनी आनी आपल्या करण्यांनी बरी करणी आनी बरें उतर उलोवन क्रिस्ताक बरो साक्षी जावन बापा सरशी तो थंयसर गेला. कालच्या दिसा अवचित मरणाक तो बली जाल्यार मरणाक ताणें भियोंक ना. बगार धैर्यान ताणें स्विकार केलें आनी सर्गी बापाच्या घरांत गोपांत तो आज एक जाला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मरण आमकां सुमेस्तांक एक शाश्वीत. ह्या मरणांतावन हांवें आनी तुमी केदींच सुकारी मारूंक जायना, हें शाश्वीत. तरी पूण मरण खंडीत आमकां सुमेस्तांक दूख हाडटा, बेजाराय हाडूंक पावता, दुखाच्या कोणांत आमी सुमेस्तांक बुडयता. आनी असल्या संदर्भार कित्याक म्हळ्यार आमचो मोगाचो मनीस आमचे तावन पयस जाता आसतना खंडीत जावन हर एकल्याकी दूख भोगता, बेजाराय जाता. पूण सांपावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सर्वांक पुर्वशाची उतरां थंयसर उलयता. आनी कसलीं ती उतरां? मरणांतय आमचें संवसारी जिवीत आखेर जाता खरें, पूण मरणांतय आमचें सर्गीचें जिवीत प्रारंभ जाता. आनी थंयसर सोम्या जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्यानो हांवें आनी तुमी परत एक नवें जिवीत जियोवच्याक थंयसर सर्गी रासाक आमी वेताव. आनी पुनर्जीवनपण आमकां सोमेस्तांक हर एकल्यांक सोमी जेजू क्रिस्त भासयता म्हणली पुर्वशाची उतरां सांपावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपा मुखांतर आमकां कळीत करता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मरणाक आमी भियेवचें न्ही, आमची दिसपडतीची न्ही, आमी बरें करून जियेवया. जर तर सोम्यान आमकां उलोवंक एक देणें दिलां तें बरें करून उलोवया, बरी करणी करन पेल्याच्या गरजेंत आमी पावया. सांपावलोच्या उतरां प्रमाणे मरण जावन आसा एक कूस पातकाची. ती पातकाची कूस आमी पयस करया, भरवशाची कूस लागीं करया. सोम्या सरशी वचूंक आमी जायती तयाराय करन ह्या संवसारांत दिल्लें तें देणें जिवीत म्हणल्या त्या देण्यांत बरी तयाराय करन सर्गी बापाच्या घरांत आमी सदांच एक जावचे भाग सोमी जेजू क्रिस्त आमा सोमेस्तांक फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आज प्रत्येक जावन दुखेस्त सारिता बाई ताच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. तसो सर्वेस्पर देव तांकां बुजावण लाबोवन दी. आनी प्रत्येक जावन आमच्या भावा नाविनाक सर्गीचे दायज तोच फावो करून दी. ह्या संवसारांत जर तर आमच्या भावान कितें पाता केलां तर तोच सोमी जेजू क्रिस्त सर्व भोगसोन दी आनी सर्गीच्या बापाच्या घरांत ताका सस्तेचें दायज फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोमेस्त मागया. उबे रावया. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसरया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र नवरी गर्भे संभवलो, अवकार मेळटावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कस सुसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुत्तून जिवान जालो, सर्गा सोडलो, सर पदवेदा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्यांची मेल्ल्यांची मुन्सिपी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात,
पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मागा आनी तुमी घेतल्यात मळा सोम्यांक त्याच बावटान आनी बरबशान आज आमची मागणी सोम्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी बेचून दिवया आनी ह्या मरिफात सर्गींच्या बापाचो आदार आमच्या चालत्या जिविताक आमी मागून घेवया. बापा, तुझ्या पुताच्या सोडवण्याची खरी बरी खबर संवसारभर परगट करच्या आमच्या साहेबाक पापा साहेबाक विस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक सोम्याच्या दुसऱ्या येण्यांचो बरवसो उसारून आपले जिणेचे देखी मरिफात लोकांक आत्मीक रितीन सोम्याच्या येण्याक तयार करून कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे मुखेली आनी अधिकारी थंय निस्वार्थ मनोभाव आसप कर. तांणी तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपण कर आनी सेवेच्या मनोभावान लोकांचे आनी समाजाचे उदरगते खातीर वावरशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेच्या सर संद्यांनी एकामेकाक हात धरून निस्वार्थ मनोभावान फिरगेच्या बऱ्यापणा खातीर आपलो तांकी पुरतो सहकार दिवंक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याने बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक भाव भयणींक तुज्या पांयतळा समर्पिता. तांचे कश्ट हळू कर, तांकां बरी भलायकी लाभय. सांगातच तांची मोगान सेवा साकरी करूंक आमकां उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी बरी वाट धरून फिरगजेंत आनी समाजेंत बरी मावल्या बरीत जिवीत दिवंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एकोणिसाच्या मेजाबावर एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे कश्ट संकश्टा वेळी बरोसो साणीनासतना जेजूच्या येण्याचेर विस्वास दवरून आनी ताका स्वागत करचे फवतीत आत्मीक तयारी करूंक आमकां उमेदीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रत्येक तरान आमी मागया ह्या दिसांनी रशिया आनी उक्रेन हांच्या मदें जावचें तें झुजू बेगीन आखेर जावच्याक समाधान थंयसर येवच्याक. जायतो लोक ह्या झुजा वरवीं थंय कश्ट जाता मरण पावला. हे सक्कड रावून देवान त्या राष्ट्रा मदें समाधान दिवच्याक प्रत्येक तरान आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोकाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या मुखार दवरली कालती मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमा सोमेस तांकां जिविताचें देणें तुवें दिलाय आनी हे जिविताचें देणें आमच्या बऱ्या उतरां मरिफात बऱ्या करण्या मरिफात आमी जियोवच्याक आनी तुका समर्पण दिवच्याक तूं आमकां उलो दिताय. हो उलो कलतेपणान स्विकार कर. तुज्या कुशे प्रमाणे जियोवंक तुंच आमकां तुजो आदार दी. मरण पावल्या आमच्या भावाक सासणीक विशेव तूं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमीन. Soom Saria
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या नित्य पवित्रेच्या देवाक सरेस्कोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवाचो आनी दाकांचो वायन तुमच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ते आमच्या भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक ते उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व कार्यानी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मा दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें. आपल्या कश्टा मरणवरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणाक जिखल्या आमच्या मेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंतर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ते ताव नसतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोर समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नव्या आनी ससनी करोडाचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस मनशां पसूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Baba taso gut bergecuya. सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे बोलान जीवन पण आम्ही परगता तुझ्या येण्या सुमिया जेजू आम्ही बापा आमच्या सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण आसो ताज्या अनंत पुन्हा जिवानपणाचो निसर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजे तुजे दायल दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जे सोबे एकूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दनदुतांच्या आनी वैभवी रथ साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं ताचे बिनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या जेराल्ड आयजक आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन तूं आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगूंक ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. बापा ह्या संवसारांतलो नवीन आमच्या बाबाक तुवें आयच्या दिसा आपोवन वेलोय. ह्या तुज्या साकराची तूं काकलूत कर. पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो मेल्ल्यान तो विनाशी कुडी जेजून पुनर्जिवानपण आनी आपल्या कुडी सारक्यो वैभवी करच्या वेळार ताचे बराबर तोय पुनर्जिवन जावं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले ते प्रार्थना आतां आमी सक्कर दीर्घे म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दये करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षां नत्रेकल्यांक आमकां
उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रेसवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे. आमकां शांती दे. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळयली आमी सर्व सुबाकी. म्हाका खबर ना पूण तुज्या उलटानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोजा देवा. जेजू मोजा राया. जेजू मोजा जीवा. मोजा देवा. मोजा सर्वा. खंयसर वचूं सोदून करो तुझे लागी आसा सोमिया. म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेजू मोजा देवा. जेजू मोजा राया. जेजू मोजा जीवा. मोजा देवा. मोजा सर्वा. खंयसर वचूं सोदून करो मायभास.
सर्वा काय सर्वस्व सोदून करे जीवी तुझी आणि जीवनभर म्हाका पाय सर्गाक्षाबी जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थुया काकुलदार बापा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलाय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयतात तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गा तुज्या ससनाच्या सुखान दयेन आमकां वांचो दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी दय करून बसा. आयच्या ह्या मिसाच्या 6 भेटेन भागीदार जावन देवाच्या उतरांचो अर्थ आमकां बऱ्या रितीन समजयल्या मानादेक बाप लेन्सन लोबो कापुजीन ट्रिनिटी विहार तुमच्या समेस्त तांच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवादीन आमच्या भाव नवीन मास्क्रेनस हाच्या मरणाच्या हप्त्याचो उगडास काडून हप्त्याचे मीस ब्रेस्तरा मार्चाच्या 3 तारीख सकाळीं 7 वरार आसतले. दुखेस कुटुंबाचे हेंच आपोवणे म्हण चिंतून तुमी मिसाक येवन ताच्या आत्म्याच्या सल्वासांवा खातीर मागोवंक दुखेस कुटुंबा तर्फेन हांव विनंती करतां. आतां करच्यो कळवण्यो फिरगजगारांक मात्र हप्त्याची मिसां नोटीस बोर्डार आसात. आदल्या शनिवारा इतरा मिसा वेळा जमा जाल्लें दान ₹10,588
सर्वेस्प तुमचे सोबे आसू सर्पद वेदादेव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थाच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक आमी विश्वासून प्रार्थुया. या आमच्या बाबाची नविनाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यान मेळूं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो साव दयेकन बसा. मरण पावले आमच्या भावाक श्रद्धांजली आसतली. आतां कोण श्रद्धांजली दितात तांणी मुखार येवन श्रद्धांजली दिवच्याक हांव विनंती करतां. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो म्हज्या मोगाच्या आदिवस म्हणटलो केन्ना देवाक हांव वचून मेळटलो तें हांव नेना. तरी एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका निर्मिल्लो. मोगाच्यान देवादीन आमचो भाव नवीन हाका अंतीम श्रद्धांजली पाठोवंक हांव तुमचे मुखार आसां. सांजुजे वड्याच्या देवादीन लुईस मास्कारेनस आनी देवादीन फेर्मिन मास्कारेनस हांकां 5 जाण चेरके भुरगे. पयलो आयवान, दुसरो अनिल, तिसरो देवादीन जाला, चवथो आमचो देवादीन भाव नवीन आनी 5वो रितेश. असे 5 जाणां भुरग्यां पैकी नवीन चवथो जावन 28/4/1978 इसवेन जल्मलो. उपरांत ताची शिकप संपोवन परगांवांत ताणें वावर आरंभ केलो. कुवेत, बॅरीन, इस्रायेलान तो आपल्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावर नासलो. उपरांत ताच्या लग्नाच्या प्रायेक पावताच सान फ्रांसीस वाड्याच्या अलेक्स मास्कारेनस आनी मेरी मास्कारेनस हांची धूव सरिता संगी 22/2/2009 इसवेन तांचें लग्न जालें. बऱ्या मोगान पतीन जावन ती जिवण आसली. तांच्या लग्नाचो प्रतिफळ जावन देवान तांकां एक चेरको भुरग्याचे देणे फावो करून दिले. भुरग्या सांगाता सुमार तेम ती इस्रायेलांत वस्ती करून आसली. उपरांत कल्लगुड्डे सांजुजे वाड्यान तांच्या जाग्यार एक सोबीत घर बांदून त्या घरा मुखार मोरयेमायेचो ग्रट्ट करून सदांच मोरये मायेक फुलां दवरून तिजी मजत मागून घेतली. अशें नविनाक मोरये थंय मस्त भक्त आसली. अशें ह्या सोबीत घरांत नवीन आपल्या पतीन आनी भुरग्या सांगाता हांसून खेळून आसलो. पतीनेक एक मोगाळ पती जावन भुरग्याक एक मोगाळ बापूय जावन आसलो. तर आज तिच्या पतीने कितली दूख भोगची ना. भुरगो ल्हान तरी तो आपल्या आवयकच बुजवून दिता. हें पळयतना सट्टांचें मन दुखता. आनी ह्याच म्हयन्यान ह्याच हप्त्यान गेल्या त्या मंगळारा 22 तारखेर तांचो 13वो लग्ना दीस तेणी आचरण केलो. आनी सरितान म्हणटा म्हाका नविनान केदळारी सांगचें आसलें हांव तुका आनी म्हज्या भुरग्याक कश्ट दिवचो ना. पूण हें सगळें उडासा काडटना मस्त दूख भोगता. आपल्या भावा सांगाता पुण्या सांगाता मोगान तो जियो नासलो. सगळ्या कुटुंबांक तो आमकां मोगाचो आनी सक्तांनी ताका मोगान आशा म्हणून आपोवचें. पूण नविनान आपल्या पतीने खातीर आनी आपल्या भुरग्यां खातीर कसलें सोपण चिंतलें. सक्कट देवाचे निर्मणे ताच्या ह्या संवसारी पैनार भोव बऱ्या रितीन ताणें आपले दीस पशार केल्यात. पूण एकच घडये भितर
नविना कितें जालें सट्टांचे सवाल. पूण देवान दिल्लो तो वेळ आनी ती घडी कोणाच्यांनी आडोवंक जायना. तो दीस आनी ती वेळ घडी खंयची म्हूण आमी नेना. जेजू म्हणटा जागृत रावा. ह्या संवसारांत 43 वर्सांची जिणी तो जियेलो आनी कोणेय चिंतूंक ना अशें घडात म्हणून. निमाणें ताच्या भावान अनिलान ताका तक्षण आस्पत्रेक व्हेल्यारी तसो तो वेळ आडोवंक जावंक ना अशें काल सकाळीं 8:10 ताणें ह्या संवसाराक आदेश मागलो. ताच्या ह्या अकालीक मरणा वरवीं दुकान भरल्या ताच्या पत्नीक, भुरग्यांक, पणयांक, कुटुंबादारांक आनी ताच्या मोगाच्यांक हांव परत बुजयतां. ताच्या वेगळेपणा वरवीं जाल्लें दूख ससून व्हरूंक तुमकां देव सकत दिवं म्हूण मागतां. नविनान मनशा साहेबाच्या अस्कताय केल्लीं पातकां सर्वेस्पर देव बक्षून दी म्हूण मागतना सांगाचाच ताका सर्गींचें सूख देव फावो करून दिव म्हूण मागून हांगासर जमलेल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान ही अंतीम श्रद्धांजली नविनाक भेटयता. आदेश तुका नवीन, आदेश तुका. सांगात आमी म्हणया ससनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंकय समाधाना. देवाच्या भगवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया. अज्ञाक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वर आदीक तो तुका आपयलो जेजू, तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावूं. ससाचो विशय सर्वेस्परा ताका लावय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पांगय. देवाच्या भगवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वर आदीक तो करा. बहुदयाळा बापा, आमच्या भावा नवीन असो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तिरबर वर्षांक पाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलय. अशें तुज्या उदर मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्ताच्या एकवटाची गुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन बसता. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींचें दार उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसावन ती पावर्ताची उतरांची एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियों. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरो. तुज्या येया वेळी राग साक्षी तुका स्वागत करूं. आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शहरांत व्हरून पावूं. एक नायका कोणाकी मरणाचे दीस घालूंक आसा तर
ताणी मदल्यान मुखार येवचें न्ही, सायडींतल्यान मुखार येवन मदल्यांतल्यान भायर वचूंक हांव विनंती करतां. तंबाचे सुवाते हांव येतां, देवाच्या घरा हांव येतां. तंबाचे सुवाते हांव येतां, देवाच्या घरा हांव येतां. जशे तशे
सोमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोणांत विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे पण तुवें पवित्र केले. अशें जर कुडी निकेपंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात ती आमचे प्रार्थन मानून घे. या फणांत तुझ्या साकरा नाबीन आमच्या भावाक शांत विशेव मेळो. तुंच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका फावय. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेक केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांत प्रथम जीवन चल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावा नवीनाक सोमियाचे अधीन करोया. सोमी आपले शांतींत ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा नवीना पासत आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणे म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या पोंडा तूं रडलोय सोम्या, आमची दुकां पुसून काड.
तुवें मेल्ल्यांक जिवान केली आमच्या भावाक सासणीक जिवेतली आपले पाप लोटलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजधान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताजे तुवें मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडीक तुज्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावाक ताच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिवेताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव बळीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातळां भोगोस आनी आमकां काळजें पडोवची नाका पूण वायट आमकां निवार सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकरा आमच्या बाबा नविनाची तूं काकूळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका तूं दिवं नाका कित्याक तुजे कशी पाळोवंक ताका मन आसलें खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्या थंय एकवटयलोय तेच परी तुजे काकुळतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळ्ळो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवा तूं भक्ती करीत मागण्यांत कान दिताय आज भक्तीन न्ही केपिल्ल्या या तुज्या साकरा नविनाची तूं विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटवला बाई क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन ससना सोविशो दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाशाचे पंखोनी समाधान तुझी खुशी तुझी खुशी हांव तुज्या हातांत दोळो माती जाय कितें तुका तुझ्या हातांत ओपून दिता तुझी खुशी जावं तुझी खुशी तुझ्या हे काळीज पारकी नीत ते कसो नीमा बरी तुझी खुशी तुझी खुशी राजवट तुझलय आत्म्यावेरी पिरितान बरो जावच्या खावे तुझी साथ सगळ्या लोकांमध्ये तुझी खुशी तुझी खुशी आपलाय बावा तुझी सशी दिसास्तिक विशेष आत्म्याच्या वोगचाक तुका सस्नान गरान तुझ्या तुझी स्तुती जावं तुझी खुशी हांव तुज्या हातान दोळो माती जाय कितें तुका करतो तुझ्या हातान ओपून दिता तुझी खुशी तुझी खुशी हांव जाण तुज्या हे काळीज पारकी आत्म्याच्या भोगचाक तुका समज
Bank